राजतिलक आणि राजमुकुट ही राजेशाहीतली प्रतीका शिवाजी महाराजांच्या काळात ती वापरताले। तांचे आदी जंय जंय हिंदू राज्य आशिल्ले थंय बी ही प्रतीका वापरप जाताली। इतलीच न्हय, हाजे भायर आनीकय प्रतीका आसताली जांकां राजचिन्ह म्हणटाले आनी ती राजचिन्ह वापरप हे सर्रास आशिल्लें। आज आमकां ती दिसनात, कारण आज राजशाही ना। दिसली जाल्यार फकत नाटकांनी दिसतात। पूण राजशाहींतली ही प्रतीका जेन्ना लोकशायेंत वापरप जाता तेन्ना इल्लेशें अजाप जाता। आमी आज लोकशायेंत जियेतात। हे लोकशायेंत कोणूय ह्या प्रतीकांचो उपेग करता आनी दुसरो कोणूय ती प्रतीका वापरून घेता तेन्ना राजेशाही चलता काय लोकशाही चलता असो एक भ्रम मनात निर्माण जाता। आणि फकत भ्रम न्हय, हातूंतल्यान कांय प्रश्न उप्रासतात। पयलो, लोकशाय आमकां खरीच सारकी कळ्ळ्या काय कितें? दुसरो, लोकशाय आनी राजेशाय हांचे मदीं फरक आसा काय कितें? आनी तिसरो, आमी लोकशाय भोगले उपरांत आतां ल्हवू ल्हवू राजेशाहीचे दिशेन वतात काय कितें? ह्या तिनूय प्रस्नांच्यो जापो सोदपाचो वेळ आयला अशें म्हाका दिसता। हाचें कारण लोकशाहीची कांय तत्वां आसात, एक फास्की आसा, कांय नॉर्म्स आसात। ती पाळिनात जाल्यार एक तरा, पूण ती पाळिनासतना राजेशाहींतली तत्वां किंवा रीत किंवा चाली पाळ्ळ्यो जाल्यार तें मात विचित्र दिसता आनी तें घडये बऱ्याक पडचें ना। म्हणून आतां हो एक एक प्रश्न घेवया। लोकशाय आमकां सारकी कळ्ळ्या काय कितें? लोकशायेंतलें एक म्हत्वाचें तत्व अशें की ही वेवस्था म्हणजे लोकां खातीर लोकां कडल्यान चलिल्ली वेवस्था। म्हणटकच हें राज्य दुसरो कोण चलयना, हें राज्य लोकशायेंतले लोकच चलयतात। लोक आपले प्रतिनिधी वेचून दितात, ते प्रतिनिधी विधिमंडळांत पावतात, विधिमंडळांत मोठो गट हो सरकार पक्ष जाता आनी सरकार पक्ष सरकार घडोवन राजकारभार चलयता। हातूंत कांय रिती आसात आनी त्यो रिती लोकशायेचे पद्दतींत स्पश्ट सांगिल्ल्यो आसात। देखीक जो सरकार पक्ष म्हणून गट आसा तो गट जेन्ना सरकार घडयता तेन्ना एक मंत्रिमंडळ घडयता आनी त्या मंत्रिमंडळाचो एक मुख्यमंत्री आसता। आता हो मुख्यमंत्री आनी बाकीचे मंत्री हांचे मदलें नातें कितें हो म्हत्वाचो प्रश्न आसा। हो मुख्यमंत्री जावं प्रधानमंत्री हे राजा, कारण राजेशाहींतय एक वेवस्था आसता, थंय बी राजा आसता आनी ताजे प्रधान आसतात, ताजो राजपुरोहीत आसता, ताजे ते सल्लागार असतात। तशीच ही वेवस्था, मुख्यमंत्री म्हणटा तो राजा आनी बाकीचे मंत्री म्हणटा ते प्रधान, तांचो सल्लो ताणें घेवपाचो आनी मागीर आपल्याक जाय तो निर्णय घेवपाचो न्हय। लोकशायेंत मुख्यमंत्री हो समाना मदलो एक
तो बॉस न्हय, तो मालक न्हय, तो राजा न्हय. समाना मदलो एकलो. इंग्लीश भाशेन सांगतलो जाल्यार ताका उतरां वापरल्यात ती अशी की फर्स्ट एमंग इक्वल्स. म्हणजे दर्या पंगत मांडली आनी पाट दवरले. आमच्या हांगा 12 मंत्री 12 पाट दवरले जाल्यार ते 12 पाट सारके. फरक इतलोच की मुख्यमंत्री हो पयली पाटार बसता. हाजे भायर मुख्यमंत्री हो राजा किंवा तांचो बॉस किंवा ताणेच एकल्यान निर्णय घेवपाचे आनी बाकीच्यांनी फकत सल्ले दिवपाचे अशें न्हय. हे नातें लक्षांत जर दवरलें जाल्यार मुख्यमंत्र्यान राजा भशेन माथ्यार मुकुट घालून घेवचो काय कितें हो प्रश्न निर्माण जाता. आनी असो मुकुट जर ताणें घालून घेतलो जाल्यार मागीर लोकशायेंतलो तो मुख्यमंत्री वा प्रधानमंत्री उरता काय कितें, तसो ताका मानचो काय कितें हो प्रश्न उप्रासता. आतां लोकशायेंत आनीकय खूब गजाली आसात. वेंचणूक आसता, वेंचणुकेंतल्यान मतदान जाता, मतदानांतल्यान आमदार किंवा प्रतिनिधी लोकांचे वेंचून येतात. ही सगळी प्रतिक्रिया हांव सांगूंक वचना, ती सगळ्यांक आमकां खबर आसा. प्रश्न आसा तो ह्या नात्याचो मंत्री आनी मुख्यमंत्री. तो राजा आनी हे प्रधान काय कितें हे समजून घेवपाची खरी गरज आसा. आतां दुसरे प्रश्नाची जाप काडटकच आमकां घडये तें आनी कितलें स्पश्ट जातलें. राजेशाय आनी लोकशाय हातूंत फरक आसता काय कितें? आसता, खूब फरक आसता. राजेशायेंत एक राजा आसता. राजाचे घडये प्रधान आसतात, राजपुरोहीत आसता. हे प्रधान राजाक सल्लो दितात. राजपुरोहिता कडल्यानय घडये तो सल्लो घेता, पूण निर्णय हो एका मनशाचो आसता. निर्णय राज घेता आनी तो त्या सल्ल्या प्रमाणे आसतलोच अशी खात्री ना. सल्लो पटलो जाल्यार त्या प्रमाणे तो घेत, सल्लो पटलो ना जाल्यार आपल्याक जाय तसो निर्णय घेवन तो फुडें वता. ही राजेशाय. एका मनशाचो कारभार. कारभारी जरी कितले असले, प्रशासन असलें तरी निर्णय तो एका मनशाचो. आनी ताजे फाटल्यान डायनास्टी आसता. म्हणजे तो, ताजे फाटल्यान ताजो पूत, ताजे फाटल्यान ताजो नातू, हे चलत उरता. कित्याक ती राजेशाही ही कुटुंबाचेर आदारिल्ली उरता, लोकांनी वेचून काडिल्ली न्ही. आतां लोकशाय वेगळी कित्याक तर लोकशायेंत अशे तरेचो राज ना, अशे तरेचो एकय मनीस ना की जाका सगळोच अधिकार दिल्लो आसा. बाकीचे मंत्री कितेंय सांगू, 12 मंत्र्यां मदले 11 मंत्री कितेंय सांगू, तूं जें ठरयता तें फायनल, अशी परिस्थिती लोकशायेंत नासता. लोकशायेंत एक दुसरें महत्वाचें तत्व आसता तें कलेक्टिव्ह लिडरशीप. कलेक्टिव्ह डिसिजन्स आनी कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी सदांच महत्वाची. कारण त्या मंत्र्यान तें केलें म्हाका कांय लागना अशें मुख्यमंत्री जावं दुसरो खंयचोच मंत्री म्हणूंक शकना. सरकार जो निर्णय घेता ताका सगळें मंत्रिमंडळ जबाबदार. आतां हांवें सरकार हो शब्द वापरलो. सरकार हातूंत 2 गजाली येतात. एक, लोकांनी वेचून दिल्ल्या प्रतिनिधींचें मंत्रिमंडळ जे निर्णय घेता, आनी दुसरें प्रशासन जें खूब मोठें आसता ते निर्णय चालीक लायता. हे मंत्रिमंडळ आनी प्रशासन मेळून सरकार. देखून सरकारांत कितेंय चूक जाली जाल्यार ताजी जापसालदारकी ही कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी हें तत्व लोकशायेन मानून घेतलां. म्हणटकच राजेशाय हो एका मनशाचो कारभार जाल्यार लोकशाय हो लोकांनी वेचून दिल्ल्या प्रतिनिधींचो
कलेक्टिव्ह सामूहिक पद्धतीचो कारभार हो फरक. आणि म्हणून खंयच्याच मंत्र्यान वा प्रधानमंत्र्यान आपुणूच ठरयतलो तें फायनल, सगळे आपल्या अधिकारांत आसा आनी आपूण जो निर्णय घेतलो तोच खरो निर्णय अशें म्हणूंक जावचें ना. आनी तशें आमी मानूंकय फावना. एक फरक आसा, लोकशायेंत दोन तरा आसात. एक अध्यक्षीय लोकशाय जी अमेरिकेंत आसा, आनी एक संसदीय लोकशाय जी इंग्लंडांत आसा. अध्यक्षीय लोकशायेंत अध्यक्ष हो लोक वेंचून काडटात. ती निवडणूक डायरेक्ट आसता आनी ताका लागून ताका खुबशे चड अधिकार दिल्ले आसात. तोय मंत्री नेमता ते वेंचून आयिल्ले आसतात, चड भोव करून नासतात. तेय सल्लो दितात, पूण तो सल्लो ताचेर बंधनकारक न्हय. तो निर्णय कलेक्टिव्ह न्हय आनी आसूंक जाय असो आग्रोय धरूंक जायना. तोय एका मनशाचो निर्णय, पूण तरी आसतना ताकाय राजा म्हणूंक जायना, कारण राजा इतले अधिकार ताका नासतात. जरी संसदीय लोकशायेंतल्या प्रधानमंत्र्या परस अध्यक्षीय लोकशायेंतल्या राष्ट्राध्यक्षाक चड अधिकार आसले तरी तांकां एक बंधन आसा, ताजेर निर्बंध आसात. आनी ताजेर अमेरिकेंतले काँग्रेस म्हणजे आमी जाका पार्लमेंट म्हणटात ताका थंय ते काँग्रेस म्हणटात, त्या काँग्रेसीचें नियंत्रण आसा. सगळ्यांत ताका आपल्याक जाय तें करूंक मेळना. खूब गजालींनी ताका काँग्रेसचें मान्यताय जाय पडटा. हो फरक म्हणजे ताजेय बी जरी आमी राजा भशेन प्रधान आसात, ते ताका सल्लो दितात. सल्लो ताणें मान्य करचो वा ना करचो तो ताजेर बंधनकारक ना. हो निर्णय ताणें मंत्रिमंडळा बरोबर बसून घेतलो अशें म्हणपाक कारण ना, अशें म्हणपाची गरजय ना. हो ताचो निर्णय, अध्यक्षाचो निर्णय. पूण संसदीय लोकशायेंत हें बसना. संसदीय लोकशायेंत मंत्रिमंडळ एकठांय येवन सगळे मुखेल निर्णय घेवपाची गरज आसा. मंत्रिमंडळ निर्णय घेता आनी मागीर ज्या खात्या संबंधान तो निर्णय आसा त्या खात्याचो मंत्री तो चालीक लायता. खूब फाटी ह्या संबंधान गैरसमज जातात. ही पद्दत जांकां सारकी समजूंक ना तांकां दिसता की संस्थानां खालसा करपाचो निर्णय वल्लभभाई पटेल हांणी घेतलो, गोंय मुक्त करपाचो निर्णय जवाहरलाल नेहरून घेतलो, अशें न्हय. हे दोनूय मोठे निर्णय आनी हे दोनूय मोठे निर्णय मंत्रिमंडळान घेतिल्ले, म्हणजे सरकारान घेतिल्ले. आता तो विशय घर खात्या सकल आशिल्लो म्हणून सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी तो चालीक लायलो आनी हो निर्णय परराष्ट्र मंत्री आनी संरक्षण मंत्री हांचे खात्यांतलो आशिल्ल्यान तांणी तो चालीक लायलो. हो मुद्दो समजून घेवपाची गरज आसा. म्हणजे ह्या दोनांचो जेन्ना गोंधळ जाता, राजेशाय आनी लोकशाय दोनूय रितींचो गोंधळ जेन्ना जाता तेन्ना सरकार कशा कशें चलता तें सरकार बरें चलता अशें म्हणूंक जायना. आता ह्या संबंधान कितें घडटा तें पळोवया. आयच्या काळांत कशें चुकता तें. संसदीय लोकशायेचे नेम कशे मोडून सरकार फुडें वता हाचो अनुभव आमच्या देशान घेतला. खुबशें अशें घडलां, पूण हांव एकच देख घेतां आनी ती देख म्हत्वाची. आमच्या देशांत कांय वर्सां फाटीं डिमॉनिटायझेशन जालें. प्रधानमंत्री पदार आशिल्ले नरेंद्र मोदीजी कशे रितीन हो निर्णय जालो? हो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतलो ना. मंत्रिमंडळांतल्या खंयच्याच मनशाक हो निर्णय खबर नाशिल्लो.
प्रधानमंत्री मोदी हांणी कितें केलें, एक दीस जाहीर केलें की आपूण राष्ट्राक उद्देशून एक भाशण करून तातूंत एक म्हत्वाची घोशणा करतलो. हे घोशणे वेळार सगळे मंत्र्यांक हाडून एका सालांत बसयले आनी तांचे मुखार एक टीव्ही दवरलो. मोबायल पसून तांकां बोल्सांत दवरूंक दिले नात, सगळ्यांक भायर मोबायल दवरचे पडले आनी त्या सालांत भितर सरचे पडले. प्रधानमंत्र्यांचें भाशण टेलिव्हिजनाचेर जालें. तें जेन्ना लोकांनी आयकलें आनी पळयलें तेन्नाच त्या मंत्रिमंडळाच्या वांगड्यांनी बी थंय बसून पळयलें आनी आयकलें. आनी मागीर प्रधानमंत्री मोदीजी हांणी सांगलें की हो निर्णय म्हजो, ही सगळी जबाबदारी म्हजी. ही लोकशाय न्हय. जो निर्णय मंत्रिमंडळाक खबरच ना आनी जो निर्णय एक प्रधानमंत्री आपलो निर्णय म्हणून सांगून जाहीर करता लोकांक आनी त्याच बरोबर मंत्रिमंडळांतल्या वांगड्यांक, ती लोकशाय न्हय. तिका राजेशाही म्हणूंक जायना. हाचे कारण तो राजो न्हय. म्हणजे हें कितें, हें आनीक एक प्रकरण एकाधिकारशाय. आनी ही एकाधिकारशाय हो लोकशाय आनी राजेशाय हांचे मदलो पावंडो अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून भंय दिसता की ल्हवू ल्हवू लोकशाय कुशीन पडून आमी राजेशाये कडेन वतात काय कितें. हो एक अनुभव. आनीक एक अनुभव आसा. आमी दिसपट्ट्यो खबरो वाचतात, टेलिव्हिजनाचेर खबरो पळयतात आनी थंय आमकां एक दिसून येता, भोव करून भारतीय जनता पार्टीच्या संबंदान, की राज्य पावंड्यावेलो फुडारी आसूं वा केंद्र पावंड्यावेलो फुडारी आसूं, परत परत हे श्रेय मोदीजीक, हे मोदीजीन केलें, हे मोदीजीन आमकां सांगलें, हे मोदीजीन करूंक लायलें, हे सगळें मोदीजीन केलें. ही भाशा लोकशायेंत सोबना. म्हणजे अशी कल्पना करात की राजेशाय आसा आनी राजेशायेंतलो प्रत्येक अधिकारी किंवा प्रधान सांगता की हय 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 हे हो हुकूम म्हाका राजानच दिल्लो, हे राजाचेच इच्छेन जाता, हे राजाक लागूनच तुमकां बऱ्याक पडटा, हे सगळें तुमचे खातीर राज करता. राजेशायेंत ही भाशा सोंपता. पूण लोकशायेंत ही भाशा सोबना. कारण प्रधानमंत्री मोदी हे भारताचे राज न्हय. लोकशायेंत वेंचून आयिल्ले एक लोकप्रतिनिधी आनी तेय बी प्रतिनिधी कोणाचे बॉस किंवा मालक न्हय, समाना मदले एक. फर्स्ट एमॉंग इक्वल्स. म्हणजे फर्स्ट एमॉंग जर इक्वल्स आसत जाल्यार जो मेजर निर्णय सरकार घेता तो मेजर निर्णय हेर मंत्र्यांक खबर आसपाक नाका. किंबळ दर्या मंत्रिमंडळाचे दोन वांटे आसात. एक कॅबिनेट म्हणून आसा आनी एक कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स. कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हडलें आसता आनी कॅबिनेट म्हणटा तो एक कॉम्पॅक्ट ग्रूप आसता. उण्यांत उणें म्हळ्यार कॅबिनेटीक तरी खबर आसूंक नाका. म्हणटकच जो निर्णय कॅबिनेटीक पसून विश्वासांत घेनासतना जाता तो एका मनशाचो निर्णय आसता. आनी लोकशायेन खंयच्याच मनशाक अधिकार दिवंक ना ताका जाय तसो निर्णय घेवपाक. राष्ट्रपतीक पसून ना. अर्थात अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष आनी आमचो राष्ट्रपती हातूंत जमीन अस्मानाचें अंतर आसा. थंय तो चीफ एक्झिक्युटीव, ताका ती एक्झिक्युटीव पावर आसा. आमचो राष्ट्रपती वो राष्ट्राचो मुखेली म्हणून भोवमानाचें पद, ताका अधिकार खूब उणे. खूब थोडे बाबतींत ताच्या अधिकारांचो प्रश्न येता. हेर कडेन सरकार जें सांगता त्या पद्दतीन ताणें वागचें पडटा. सरकार जो एडवायस दिता, सरकार जो सल्लो दिता त्या सल्ल्या प्रमाणे राष्ट्रपतीक जावं राज्यांत राज्यपालाक वागचें पडटा.
म्हणटकच ही लोकशायेची रीत अशी रितीन ल्हवू ल्हवू जर विकृत जायत गेली जाल्यार एक भंय आसा की वेंचणुको जातल्यो, लोकप्रतिनिधी येतले, पूण हें सगळें येवनूय बी भितरल्यान राजेशाही चलतली. म्हणजे कशें तर भितरल्यान एक मनीस निर्णय घेतलो आनी एक मनीस जेन्ना निर्णय घेता तेन्ना रशियान जें व्लादिमीर पुतिनान केलां तशें जावंक शकता. कारण सगळे मनीस एका सारके नासतात. एक मनीस एकदम बरो आसता, एक मनीस मध्यम आसता आनी एक मनीस एकदम क्रूक आसता. म्हणजे कसलोय मनीस थंय पावंक शकता आनी जर तो क्रूर मनीस थंय पावलो जाल्यार ताची सगळीच वागणूक क्रूर आसूं येता, लोकां कडेन बरेपणाची आसूंक शकना. म्हणटकच हें सगळें खबर आसा आमकां. आमचें संविधान ज्या मनशांनी रचलें तांणी राजेशाही पळयल्ल्यो, तांचो अभ्यास केल्लो, तांणी हुकूमशाही पळयल्ल्यो, तांचो अभ्यास केल्लो आनी तांणी लोकशाही पळयल्ल्यो, तांचोय अभ्यास केल्लो. हें सगळें करून लोकशाय ही पद्दत आमी मानून घेतली आनी लोकशाय ही पद्दत मानून घेतकच मागीर ते लोकशायेच्यो ज्यो खुमो आसात त्या लोकशायेचे जे मूलभूत तत्वां आसात ती तत्वां पाळप हें आमचें कर्तव्य आनी आमची जबाबदारी जाता. ना जाल्यार कितें घडूं येता, आज एकल्याक दिसता आपले माथ्यार मुकूट घाला, तो मुकूट घालून आपणें भोंवचें. तोच कित्याक भोंवता म्हणून गोंयांतले 12 मंत्री मुकूट घालून 12 तालुक्यांनी जर भोंवंक लागले ताजो परिणाम कितें जातलो? ताजो एक बरो परिणाम जातलो, पर्यटन उद्देग वाडटलो. देशभरचे लोक पळोवंक येतले की मुकूट घालून मंत्री कशे तालुक्यांनी भोंवतात काय म्हणून. पूण हाजे भायर आनी कसलोच फायदो जावचो ना. कारण मुकूट कांय करना, मुकुटाक कसलोच अधिकार ना, मुकुटाक लोकशायेंत स्थान ना. गरज आसा ती लोकशायेन जे अधिकार दिल्यात आनी ज्या अधिकारा वरवीं मनीस एका अमक्याच पदाचेर पावला त्या पदाची जबाबदारी समजून घेवपाची. आनी जबाबदारीक सदांच एक मर्यादा आसता. मुख्यमंत्री जालो म्हणून तोच कितें सांगता तें फायनल अशें जायना, जावंक जायना. जाली जाल्यार ती लोकशाही सारकी चलना, ती लोकशाही विकृत जाता. आनी म्हणून लोकशायेंतलें हें सामुदायीक जबाबदारेचें तत्व, कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटीचें तत्व हें मानून घेवप खूब गरजेचें. गोंयांत वेंचणूक जावन हालींच नवें सरकार सत्तेर आयलां. ह्या सरकारान ही जबाबदारी लक्षांत धरूंक जाय की ताची सामुहीक जबाबदारी आसा आनी त्या सामुहीक जबाबदारी दोळे मुखार दवरूनच ताणें फुडलें पावल घालचें पडटलें. एक मंत्री भ्रश्टाचार करता जाल्यार तें म्हाका कांय लागना, तो भ्रश्टाचारी अशें म्हणून मुख्यमंत्री कुशीन रावंक शकचो ना. एक मंत्री आनी कसली भानगड करता ती ताजी भानगड, चडांत चड ताका काडून उडोवया, तें म्हाका कांय लागना अशेंय खंयचोच मुख्यमंत्री म्हणूंक शकचो ना. जर चूक खंयच्या एका मंत्र्या कडल्यानय जर घडली जाल्यार ती सामुहीक जबाबदारी मंत्रिमंडळाची. ती जबाबदारी मंत्रिमंडळान घेवची पडटली. हें लोकशायेंतलें तत्व जर मानलें तरच लोकशाय आमच्या देशांत घटमूट जावंक पावतली. आज भिरांत दिसता की केंद्रीय पावंड्यार आत्रे पयऱ्यार वा चाटये पावलाक लोकशायेचेर धपके पडत आसात. लोकशाय आवळून हाडपाचो, लोकशाय दामून दवरपाचो प्रयत्न जायत आसा. तरेक तरांनी जाता. कायद्याच्या नदरेन जाता, राजकारभाराच्या नदरेन जाता, धोरणाच्या नदरेन जाता, सगळे तरांनी जाता, उलोवपाच्या नदरेन जाता. उलोवप पसून आसा त्या लोकशायेंतलें दिसना. आनी ताका लागून हें जर वाडत गेलें तर हळू हळू हें राज्यांनी पातळटलें.
आनी राज्यांनी जर हेंच जावंक लागलें तर मागीर लोकशायेचो फुडार दुबावांत पडटलो. हो लोकशायेचो फुडार दुबावांत वा हुस्क्यांत पडचो न्हय ह्या खातीर आमी लोकशायेंतलीं जीं तत्वां आसात ती सरकारान पाळची, कडकपणान पाळची. राज ना हांगा, राजेशाही ना हांगा, राजाचे हुकूम नात हांगा, राजाचो मुकुटूय ना हांगा, हें प्रत्येकान लक्षांत धरलें जाल्यारच आमची लोकशाय फुडें सारकी चलूंक पावतली. एक लक्षांत दवरूंक जाय, हांगा सगळेंच सरकाराचेर सोडून उपयोग ना. अखेर राज्य कोणाचें? लोकांचें. लोकांनी लोकां खातीर लोकांचें राज्य चलयलें. म्हणटच जर हें राज्य लोकांचें, जबाबदारी लोकांचेर येता. देखून राजा प्रमाणे वागपी, राजेशायेंतले पद्दतीन वागपी सरकार सत्तेर येवचें न्हय अशें थारावपाची जर जबाबदारी कोणाची आसत ती लोकांची. लोक जेन्ना ही जबाबदारी आपली समजून घेतले, लोक जेन्ना शाणेपणान वागूंक लागतले तेन्नाच आमची लोकशाय रुळार येतली अशें म्हणूं येता. आज हांगा थांबता. तुमी जाणात प्रुडंट मिडियाचेर दर सोमाराक 8:30 वरांचेर ही कार्यावळ येता. पळोवची मुद्दम तुमी. आनी तुमची कितेंय प्रतिक्रिया सुचोवण्यो आसत जाल्यार त्योय कळोवच्यो. आतां मेळया फुडल्या सोमाराक. तो मेरेन नमस्कार.